बरी सांस दिवन तुमकां समेस्ता. भारतीय कथोलिक युवा संचलन मुखांतर गांवचे आमचे पिरगजेचे युवा संघ कॅथोलिक ॲक्शन लीग हांचो 80 आनी 8व्या वर्साच्या वार्षिक दिसाक जमा जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव दाखले डिसोजा बरो स्वागत मागता. आयच्या दिसाचेर मनाची सैरी एडोलसियम पावलाय तर गराय करची कित्याक? तर आयचे कार्य आमी आरंभ करया. खंयसर दोग वा तीग म्हजे नांवी सांगात मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणटा सुमी. आतां हांव विनंती करता सर्व सीएल संध्यांनी मुखार येवचे आनी प्रार्थना गीत गावचे. सर्वांनी उबे रावचे. सर्व सीएल संध्यांक देव बरें करूं. खंडाच्या जडार खंयचेय पळय जडार सोबात दिता तशेंच रिती आसलेल्या वेदीक मनाची सोयी सोबाय दितात. ह्या कार्याचे अध्यक्ष रेव्हरंड फादर विन्सन मोंतेरो आमचे प्रिगजीचे विगार तांकां कार्याचे मुखेल सोयरे जावन आसच्या श्रीमान ऑडी रेगो, मंगळूर डिओसीस ICYM डायरेक्टर फादर अश्विन कार्डोजा, मनोदित बाप विलियम रॉड्रिगस, सीएल एनिमेटर विनोद डिसोजा, सहकार डायरेक्टर फादर रांसन, एपिस्कोपल सिटी वाडोडो प्रेसिडेंट सोनाली रॉड्रिगस हांकां सीएल प्रेसिडेंट अमांडा आनी सेक्रेटरी जॉस्वेन हांणी मुखार येवन मनाच्या सैर्यांक प्रदीप आपण हाडीचे म्हूण विनंती करता.
स्वागत करचे आमची संस्कृतीचो बोवड कार्य आता हांव मुखार आपयता सीएल प्रेसिडेंट आनंदान मनाचे सैर्यान स्वागत करचे प्राण ही युवापणाची सदांच खुशाल विशाल मनोभावाची आसाम आमी सडसडीत आनी फुटफुटीत जिवांक आमी दैरादीक आनी बळादीक हां कितले व्हडले भाग हे आमचे वयर कार्य जिवाळ आनी सुफोळ देणे हे तरणाटपणाचे आज ह्या युवा सकतेच्या कार्याक स्वागत मागूंक मुखार रावलेल्या म्हाका व्हड अभिमान भोगता आयच्या आमच्या कार्याक मुखारचो उडो घेवन आयलेल्या सदांनीत युवा सक्तेन उठोवप दिसच्या आमचे डिरेक्टर तशेंच फिरगोजविकार भोवमानादीक बाब विन्सेंट मोंतेरो एपिस्कोपल सिटी वाराणसी विगारवार तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मुखारचो स्वागत तुमच्या आगमना वरवीं आमची युवा सकत आनी की बळीस जातले जाल्या तें खंडीत सीए सेक्रेटरी जॉन्सन पिंटो आमच्या विगार करपाक फुलां घेवन स्वागत करतले आयच्या ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन आयल्यात श्रीमान आविरेगो ते प्रस्तुत बंडल फिरगसेन वस्ती करून आसतो स्टेट बँक ऑफ इंडिया मल्लिकट्टे ब्रांच हांगासर मुखेल सहवर्ती जावन वावर करीत आसा हाणें मंगळूर विश्वविद्यालयांत स्नातकोत्तर पदवी आपणायल्या स्टेट बँक संस्थेन फाटल्या 30 आनी 4 वर्सां वावर करीत आसा फाटल्या 13 वर्सां ऑल बँक्स क्रिश्चियन एम्प्लॉयज असोसिएशन बँगलोर हाचे अध्यक्ष जावन आसात फिरगजेनंतर सयत हांची सेवा वडटी जावन आसा मल्लिकट्टे दुसऱ्या वाड्याचो गुणकार जावन फाटल्या 6 वर्सां सेवा बेंगलोर फिरगजेच्या आर्थीक समितीक सेवा फादर पीटर मॉरना एज्युकेशन ट्रस्ट हाचो प्रजनदार जावन 6 वर्सां सेवा दिल्या मंगळूरच्या रोमन कॅथोलिक युवा युवती सैरीक असो माळो जावनी तांची सेवा दिल्या आमच्या मुखेल सैर्याक फुलां घेवन स्वागत करीचे म्हूण फादरांचे लागीं विनंती करता युवजनाचो गोळी युवजनाची सकत सारक्या दिशान वापरून सोबती जीव आपणावन वावरचो डिरेक्टर बाब अश्विन खडोजा तुमकां मोगाचो स्वागत शारण हांकां फुलां घेवन स्वागत करता आमच्या संगता आसून आमच्या हरियेका कामाक पाठिंबो दिवन हरियेका म्हयन्यांत म्हणल्यार बरी सीएलाक नवी कार्यां आसा कर आमकां विशय घेवन सोडी नासता सदांच जिवार दवरचे आमचो डिरेक्टर बाब रामसन तुमकां स्वागत आमच्या आयच्या कार्याक हाजर जावन आमचो संतोष दोडको केल्ल्या फादर विवियन तुमकां मोगाचो स्वागत युवजनांमध्ये युवक जावन उमेदीन आनी बळान फकत युवा समुदाय मात न्हय आसता सगळी फिरगस सभा मुखार मोर्चा माने स्टीवन पिंटो तुमकां आमच्या संघटनांतय दाखयल्ल्या सहज मोगा खातीर देवबरे करून म्हणटा मात न्हय तुमकां मोगाचो आनी घणाचो स्वागत ह्या कार्याक मागता आज एपिस्कोपल सिटी वालोराचे ICYM पर्सनल डाटर हाका प्रमुख कारण ECT अध्यक्ष मिस सोनालीचे मुखेल करमून सांगीत तुमकां स्वागत सदांच आमच्या सोयी आसून आमकां सहकार दिवच्या आमच्या सचेतक श्रीमान विनोद डिसोजा तुमकां स्वागत हांगासर आयलेल्या सर्व धर्मीक भयणीक बरो येवकार मागता आमच्या उर्याक पाळो घेवन आमचे मोग दवरून आयलेल्या आमच्या सर्व फिरगतदारांक मोगाचो स्वागत स्वागत केल्ल्या आम्हाला तुकाय स्वागत इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट yesterday read the history you will know आता हांव मुखार आपयता कार्यदर्शी जॉश नाक पार्शिकर दिवसच्या
कॅथोलिक विनंतेचो सण बेंदूर हाचो 2020 जावन 2022 पर्यंतली वार्षिक वर्दी सेवेद्वारी मुखेलपण मिसांव आनी युवजनाची सर्वतोम अभिवृद्धी म्हणल्यार ध्येय काल 80 आनी 8 वर्सां आदी प्रारंभ जाल्लो कॅथोलिक विनंतेचो सण बेंदुरांत यशस्वी रितीन चलून आसा. CAL डिरेक्टर भोवमानाधिक बाब विन्सेंट मोंतेरो, सहाय्यक डिरेक्टर बाब रॉन्सन आनी सचेतक श्रीमान विनोद डिसोजा हांच्या मार्गदर्शनाखाल अध्यक्ष आनी कार्यकारी समितीच्या मुखेलपणाद्वारे फाटल्या 2 वर्सांनी केल्ल्या कार्यावळीचो संक्षिप्त विवर तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. आदल्या वर्साच्या सप्टेंबराच्या 13 तारखेर नव्या कार्यकारी समितीचे लिसांव जाल्ले. 2021 आनी 2022 चे कार्यकारी समिती अशी आसात. अध्यक्ष विन्स्टन सल्डाना, कार्यदर्शी अमांडा फ्रँक, खजानदार नीमा फर्नांडिस, उपाध्यक्ष संजय डिसोजा, स्थिती उपाध्यक्ष रिया रॉड्रिगस, सह कार्यदर्शी शावन डिसोजा, आमचो युवक प्रतिनिधी डॅफ्नी डिसोजा, खेडा कार्यदर्शी अक्षय क्रास्ता, सांस्कृतिक कार्यदर्शी एन्स्टन सल्डाना, सांस्कृतिक सह कार्यदर्शी लॅरिसा डिकुन्ना, लिटुर्जिक कार्यदर्शी सुजय डिसोजा, एपिस्कोपल वाराडो प्रतिनिधी शॉन डिसोजा, लेख परिशोधक मेलरिन मस्करेनस, आदलो अध्यक्ष लायनल अँटनी लुईस. त्याच दिसा जमते वेळार नव्या हुद्देदारांनी प्रमाण वाचन स्वीकार केले. ऑगस्ट म्हयन्याच्या आयतारा आचरणकरच्या युवजनाच्या आयतारा मांडून हाडलेल्या हील द अर्थ प्रत्येते हुस्को दाखोवन हे दायज मुखेल पिळगेक सांबाळून दवरून जागृती हाडोवंक एक ल्हानशें प्रयत्न जडालांचे मुखांतर CAL सांद्यांनी YCS सांगता मेळून केल्ले हे कार्यक्रम आमचे विकार बाब, सहाय्यक विकार बाब, सचेतक DSSCचो ICYM अध्यक्ष श्रीमान लिओन सल्डाना, एपिस्कोपल वाराडो अध्यक्ष श्रीमान संजय डिसोजा, एपिस्कोपल प्रतिनिधी हजार आसले. CAL YCS सांग्यांक विविध जडावां दिली. परिसर संरक्षण करूंक प्रयत्न केल्ल्यान विकार बाबांनी मोगली उसारली. शिक्षकांचो दिवस सप्टेंबर 5 तारखेर आचरण करून फिरगसंतल्या सर्व शिक्षकांक आनी दोतोर शिकोवच्या शिक्षकांक मान केलो. श्रीमान एडमंड फ्रँक ह्या कार्याचे मुखेल सेरे जावन आयिल्ले. फिरगस विगार, सहाय्यक विगार, फिरगस उपाध्यक्ष आनी 40 आनी 5 शिक्षकां ह्या कार्याक हजार आसले. मोती फेस्ताक तयार जावन ग्रोट्टो नितळकन सुंगार आयले. सप्टेंबर 18 तारखेर सिमेस्टर नितळ केली आनी 19 तारखेर लायन्स क्लब हांच्या सहयोगान सिमेस्टर जडार आयले. सप्टेंबर 29 तारखेर DSSCच्या ICYM सेंट्रल काउन्सिल हांच्या सहयोगाखाल सोम्या सोवें देड वर युवजना पासत मागणे आनी आराधन बेंदूर इगर्जेन आसा केल्ले. सभार युवजनांनी हाचो फायदो जोडलो. रोजार नायच्या मानाक ऑक्टोबर 7 तारखेर ग्रोट्ट्या मुखार तेक्साचे भक्तीपण आसा केल्ले. ह्या आध्यात्मिक कार्यावळी युवजन आनी वडांक एक बांदान एकवटान सांगाता मेळून मोरयेमायेक मान करून अवकाश लाभलो. बेंदूर CAL सांग्यांनी रगतदानीचे माहेत एकठांय करचे एक महत्वपूर्ण काम केला म्हणून सांगून हांव संतोष पावतां. CALचो 80 आनी 7 वार्षिक दिवस 28 नोव्हेंबर 2021 दिसा संभ्रमून आचरतलो. त्या दिसा सकाळी 16:30 संभ्रमीक मिसाचे लितुर्जीचे मुखेलपण CAL सांग्यांनी घेतले. मिसा उपरांत ल्हान सांगतपणाचे कार्यक्रम आसले. सर्व CALन तांचो अनुभव वांटून घेतलो. सांजे 6:15 वरार एक सांस्कृतिक कार्य आसा केल्ले. हे कार्यक्रम प्लॅटिनम जुबली हॉल हांग चलोवन व्हेल्ले. कार्याक मुखेल सैरे जावन लायन ऑल्विन पत्राव, मानाचे सैरे जावन बाब अश्विन काळोजा ICYM डायरेक्टर मँगलोर DSS, मानस जेसन अध्यक्ष ICYM मंगळूर, CAL डिरेक्टर भोवमानाधिक बाब विन्सेंट मोंतेरो, सहाय्यक डिरेक्टर बाब रॉन्सन, सचेतक श्रीमान विनोद डिसोजा, फिरगस उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी हजार आसले. CAL संघाच्या आध्यात्मिक बरेपण गुमानान दवर एक यात्रीक पैड सांजुजेवासच्या पुणशेताक आसा केल्ले. उपरांत रिशिवाना वचून थोडो वेळ मागण्यात आनी आराधनान करसिलो आनी कुमसारां आसा केल्ली. मे म्हयन्याच्या 3 तारखेर
मनोरंजन असो भाग जावन युवा मेरिडियन रिसॉर्टात पिकनिक असा केल्ले. मुखारसून आता 2022 आणि 23व्या वर्सान केल्ल्या कामाची मोठी झलक. संघाच्या नव्या कार्यकारी समितीचे हे दिसावन मेच्या 20 आणि 8 तारखेर चल्ले. हे दिसावन ECD अध्यक्ष संजय आणि ECD प्रतिनिधी सोनाली हांणी सोलोवन व्हेले. हे दिसावन सहाय्यक डिरेक्टर बाब रॉन्सन, बाब विवियन आणि सचेतक श्रीमान विनोद डिसोजा हांच्या संघात चल्ले. नव्या हुद्देदारांची नावां हे करी आसात. अध्यक्ष अमांडा फ्रँक, कार्यदर्शी जॉसलिन पिंटो, खजानदार रिया रॉड्रिगेज, उपाध्यक्ष मेल्विन मास्करेनिस, स्त्री उपाध्यक्ष लॅरिसा डिकोन्ना, सहकार्यदर्शी एरिका रेचल योगो, आमचो युवक प्रतिनिधी डॅफ्नी डिसोजा, खेळा कार्यदर्शी लायनल अँटोनी लुइस, सांस्कृतिक कार्यदर्शी सुजय आर्थर फर्नांडस, स्त्री सांस्कृतिक कार्यदर्शी शारन क्याना मिनेजेस, लिटुर्जिक कार्यदर्शी लिओन ओल्डेज मिनेजेस, एपिस्कोपल वार्डो प्रतिनिधी इयन नील पिंटो, लेख परिशोधक शॉन जॉन डिसोजा, आदलो अध्यक्ष विन्स्टन सल्डाना. जुनाच्या 5 तारखेर 6:45च्या मिसा वेळार नव्या हुद्देदारांनी प्रमाण वचन स्वीकार केले. जुनाच्या 19 तारखेर परिसरांतले हुस्को दाखोवन CAL आणि एन्व्हायरमेंट कमिशन हांणी संगतान मेळून कीप क्लीन गो ग्रीन म्हणले कार्य आयोजन कर इगर्जेच्या वाठारांत नितळाय कर झाडां लायली. सभार संध्यांनी ह्या कार्यान आपलो भरपूर सांगात पाठयलो. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर याजकांचो पात्रो सांग जुआंव मारी वियानी हाच्या फेस्ता दिसा CAL आणि YCS हांणी हांच्या सांगातपणान याजकांचो दीस आचार केलो. याजकांचो दीस आचार सुनच्या वक्ता ऑगस्टाच्या 9 तारखेर CAL आणि पॅरिश कोर कमिटी हांणी सांगाता मेळून जुजे वासकर याजकांचे निवृत्त घराक भेट दिली आणि याजकांच्या दिसा एकठांय जाल्ली काणीक तांकां पावीत केली. ऑगस्टाच्या 14 तारखेर CAL हांणी सर फ्रेंटिसेच्या युवजनांक एका दिसाचे यूथ कॅफे म्हणले कार्य आयोजन केल्ले. ह्या कार्याक मुखेल सैरे जावन डायची वर्ल्ड संस्थाचे स्थापक लोकामोगाळ श्रीमान वॉल्टर नंदलिके आणि इतर सैरे हजर आसले. सप्टेंबराच्या 4 तारखेर यूथ कमिशन हांणी आयोजीत केल्ल्या टीचर्स डे कार्यान CALच्या सांग्यांनी आपल्या गायना मुखार जमलेल्या सुमेतांचे मनोरंजन केले. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर तासा फेरगेजीत KRYC कुरीस बेंदूर फेरगेजीक हस्तांतर केलो. या वक्ता सभार CAL सांगे हजर आसले. उपरांत ते राती 7:15 वरार कुर्सात मान करून आराधन आसा केले. सभार संघांनी हातून भक्तीपणी भाग घेतलो. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर बेंदूर फेरगेजीतावन कुरीस अशोकनगर फेरगेजेक हस्तांतर केलो. रोजाक नाईक मानकर ऑक्टोबर 7 तारखेर CAL आणि YCS हांणी सांगाता मेळून रोजरी डे आचारसून तेच भक्तीपण आदारले. CAL हांणी यूथ कमिशन आणि एन्व्हायरमेंट कमिशनच्या सांगतपणान सारी दान म्हणल्या कार्यात भाग घेवन आपलो भरपूर सहकार पाठयलो. ह्या दिशेन वट्टूक 1135 कापडां एकठांय कर गरजेवंतांक दान दिल्यो. एपिस्कोपल सिटीडिनरी हांणी सप्टेंबर 11 तारखेर मांडून हाडलेल्या ॲक्वा कार्निवल म्हणल्या खेळा स्पर्धांत CAL बेंदूर हांणी पयले स्थान जोडला म्हूण सांगून आमकां मस्तो संतोष भोगता. तशेंच बेंगलोरांत मांडून हाडलेल्या KRYC राष्ट्रीय मट्टाच्या शिबिरांत आमच्या संघांनी भाग घेतला. अशें आमच्या मोगाल विगार भोवमानाधीश बाब विन्सेंट मोंटेरो, सहाय्यक डिरेक्टर बाब रॉन्सन, सचेतक श्रीमान विनोद हांच्या मार्गदर्शनाखाल सर्व संघांच्या व्हडल्या सहकारान आमचे बेंदूरचे कातोलीक मिनतेचो संघ हांणी एक मोठो वावर दिला म्हूण सांगूंक उल्हास पावता. 80 आणि 8 वर्सांतावन 80 आणि 9 वर्सांत मेट काडून आसचो आमचो संघटन सर्व युवजनांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सर्गींचो बाब सा बोस्या मारिफात आमचेर आपलो आशीर्वाद वचून दी. आमकां आदर्श जावन आसच्या जेजूच्या मेटांनी सोलोवंक जाय आसची कृपा पवित्र न्हू आमचेर वचून दी म्हूण मागून ही वर्दी आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं जॉसलिन.
आमच्या ह्या कार्याक पुतूर जावन हजर जाल्यात आमच्या CA संघटनाचे ओल्डेस्ट मेंबर श्रीमान ऑसवर्ल्ड डिसोजा ते दायकन मुखार येवचें आनी आमच्या CA अध्यक्ष जावन तुमी एक फुलांचो तुरो घेवचो दायकन ऑसवर्ल्ड डिसोजा. तांचें नांव ऑसवर्ल्ड साल्डाना डिसोजा म्हणलें तुमकां मोगाचो स्वागत. आता हांव मुखार आपयता आमचे कार्याचे मुखेल सैरी जावन आसच्या मिस्टर ऑर्डिने गोहानी आपली भावना आमचेर उसारून. हांव एक भाशाच लागून बँकान पयशे नासता मनीस विधी हजाराच्या मोबायल लेखक बापानो फिगर गोळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष CA अध्यक्ष कार्यदर्शी एनिमेटर CA सगळ्यांनो आनी मोगाच्या बिंदू फिगर्सकारांनो आज बिंदू फिगर आनी CA बिंदू हांकां वर्त्यात बाबाचो दीस. CA घटक असो 88 वार्षिकोत्सव आचरण करच्या संदर्भी अध्यक्ष डिरेक्टराक अध्यक्षीक आणि सर्व संघांक म्हजे अभिनंदन पाठयता आणि हार्दिक उल्हासाचे तुरे पाठयता. आज म्हाकाय वापरून बघता की CA लाची विलीनीकरण सेवेची सावळी हांवें साकल्या आणि ती म्हाका रुजल्या. हे मध्य वर्सां जावन बिंदूचे CA वाटला आणि आज खंडीत प्रबुद्ध जाला. सांग्याच्या हायकोर्टाद्वारे विविधतेची विशालता बिंदू फिरगुजारांक पावल्या. सांग्याची तालुका परचडल्यात आणि तांचो संशोध वा नॉलेज जावन वर्सान वर्स आमी फुडें लावन आमी घडोवन अशें बिंदू CA युवा जनांक एक बहुमुखी प्रदर्शनाक एक अप्रतिम वेदिक म्हणून युवा जनांक स्वखुशेची योजना आतांच जागे जायची म्हणजे रूप आसता आतुराई आसता देखून ताका सल्लागार आणि मार्गदर्शक जावन सहाय्यक विगार तशेंच गौड मंडळी कुमक करतात. तांची कार्यक्रमां चड आकर्षित जावन परिणामकारी जावन समुदायाक फळाफळीत जावन आनी प्रतीक जावन स्व वाडावणीक अनुकूल जावन सल्लागार वाट दाखयतात. अशें परिपिकायेची समजणी लागतना एक युवक वा युवती चिंता केली आपण समाज किती पाठी नेऊ जाय. CA जावन आसा युवा जनांक अवकाशाचे गोवे तांचे जायते विसरून आपणाक कशें समाजीक बरे गरजेक आदिवूस तशेंच हरएका संगती आसा जाय. मनोरंजन गायन भाषण स्पर्धेक प्रवास ही सार्वजनिक स्वतंत्र निर्मलाय आश्रय कुमक रागात जावन दान दिल्ल्यो वस्तू एकठांवच्यो फेस्ता पत्रिक फॅन्सीपेटा संयोजीत करची असली कार्यक्रम आमच्या गावात चालू असल्याक थोड्या गावांनी रजेच्या दिसांनी ड्रायव्हिंग शिकयतात. इलेक्ट्रिशियन टेलरिंग मेकॅनिक शिकोवचे आसात. रांदपाची जमवा एकामेका वांटतात. घर नितळ करचें आसता एकामेकाक सहकार असो वाव करतात. परिसरिताळाय 20 सकत वाहन गॅस पुरवणची योजना सुरू करून थोड्यो DCC आधार दितात. अनवैयन प्रक्रिया सभासदांक उपकाराची जातली जिवितापासून वाव करून कोणाक सुख उपगणे नजो. एक आपली कसो बरें दिसतो युवा जनांक विचारता how you are accepted by the community. आता जात
अवमूल्य शब्दान ताणी दिला. एच म्हणल्यार ऑनेस्टी, ओ म्हणल्यार ओपननेस, डब्ल्यू म्हणल्यार विलिंगनेस. प्रामाणिकपण, उक्ते मन आणि इच्छा युवजनाची चंचलता नफस करून उपकारतात. तुमची सेवा या मनोबळ भरल्या तर ती केव्हाच निर्फळ जाईना वा समुदायातील असो नकारात्मक अभिप्राय देखील मिळतो नाही. आम्ही ऐकल्या लीडर इज नॉट बाउंड बट मेड. एका संघटनांची जबाबदारी बऱ्याच काढल्यार तो एक स्वाभाविक मुख्यलिदाचा खंडीत आणि सीएम जावन आसा आता एक पूरक संघटन. त्यांच्या एका घेण्या नेते युवक वा युवती एकामेकाच्या प्रेरणेने तो वक्तस्थानात पाहून वाढत अवकाश मिळतात. उडास वरा before you become a leader, success is all about growing yourself. After you become a leader, success is all about growing others. संघटनेने तुमच्या निश्चितवादाबाबत तुम्ही जोडच्या शिकप ही अत्यधिक पंथाचे शिकप तुमच्या पुढारचा आधार झाला त्यांचं तसेच निर्लक्षता येणार. शिकप तसेच कामात आधार म्हणजे सभात बऱ्या होण्याचे व्यक्ती आमच्या भूमिकेत असतात. ते तुमच्या कष्टात पावलेले ते जण आणि हामी जण की आईची युवा जण फळ्या फिरकेचे फळाचे खांबे. तसे म्हणताना फिरकेची तुमच्या भोपळे सर्व काळी असते. फिरकेची आधार फिरकेकरांचा सागर आणि तुमच्या सगळ्यांचं मैपाचे एकता एक परफेक्ट उजवाडाचे तसेच गोरवाचे खूप जाऊन पावले आणि एक पुढा सोडा हेडल्या संघाने नव्या काहीला संघा लिंग आणि प्रायस देखील नसताना त्यांच्या सामर्थ्याप्रमाणे मुख्यपणाचा अवकाश करून आणि निमाणे तुमची सहकारी सोबत तुमची योजना फळाफळीत जाऊन स्वर फिरकत जाऊन मेसमध्ये तुमची क्रिया देखील स्थान सर्व युवजन मार्गदर्शन जाणवी आणि फिरकी बिंदू सीएल असो बाउटरो अनेक फिरकीकरांच्या तांब्यात निघणे मुळे म्हणजे अपेक्षा. परत आजार असलेल्या सर्वांच्या नाव तुमका सीएल संघ अभिनंदन पाठवतात आणि बरं वाटतं. देव बरं करू. तुमच्या संदेशात देव बरे करू सर. युवा जनासंगता रावल्यार युवा जन होऊन किती फुले समजता. युवा जनासंगता सेवा दिवची युवा स्फूर्ती फादर अश्विन गाडोजा तुम्ही मुखार येऊन आपले संदेश दिजे म्हणून विनंती करता. विनंती विनंतपणो यजस्पणो मनाच्या सेनेनो आणि विधीमुखार असलेल्या मुगाच्या आणि विधीच्या बहुमत याच्या सेवती वचनानो. गुड इव्हनिंग टू ऑल. सुनेत्रा ब्युटिफुली सन्स. येस थँक यू. आमचे पहिले हांगासर DCCचे आदले डायरेक्टर जावन लायसीवान मातुमी येशनंतर ते डायरेक्टर जावन आसले पंडित जावन तुमच्या नियोजनाचे वेगवेगळे योजनांचे बाजू कित्याक जायतीं अनुभव तांचो आसा. आजून जाल्यार आमच्या वेगवेगळी पिढी बघून आसा. फादर तुमकां अभिनंदन पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. देव बरें करूं. आमची भुरगीं ल्हान आसतना पुरो कोर्साक आमी तांकां धाडटा. जावं पुरो ते कराटे, जावं पुरो डान्स, जावं पुरो स्किट वा कितें पूण भुरगीं वाडून येत आसतना ती खूब दिसना भियान आसतात आनी कित्या खातीर म्हणून चिंता आसतना एक सूख म्हाका मेळ्ळो. ग्लोसोफोबिया. फोबिया म्हणजे आयकला गांवचो. ग्लोसोफोबिया म्हळ्यार फियर ऑफ स्टेज. स्टेज फियर. सुमार 70% लोक या एका भियान जियेत आसा ते. तातूंत भुरगीं युवक व्हडा हातूंत वांटेली जातात. खंडी जावन आमकां कळीत आसा. तर फोबिया या ग्लोसोफोबिया जावन भायर येवचें कशें ताका जायतो वाटो आसात. पयली भाग जावन आसा संघ संस्थे. आदल्या आपल्याक DCC समाजाला आमी सिंग विथ विल हांवें काम केल्लें आनी तांचो वर्कशॉप सगळे रात पावन दुसरे सगळे टिबला बसून सुद्दां यूट्यूब वांटो घेतिल्लो आनी थोडे निमणचे म्हाका आसले आमकां हेल्प करून ट्रेनिंग दिवंक ट्रेनिंग करूंक आनी निमणचे
मोठे म्हणाले तुम्ही तिथले बाकी तुमका संस्थासाठी आणि ह्या जायतो अवकाश मेळटा आमकां काही मेळना आणि खंयची जावं हांगसर CL म्हणून तुम्ही कार्यक्रम वाचताना तुम्ही कृषीसाठी शिकल्यावर जायतो वाव आमंत्रण सांगले एका महिन्यात वसंत सुरू म्हणून बेली जाऊन जायतो वाव करताना दोन कार्य आमच्या CL संघाचे आणि आमच्या संघाचे बाबू वॉटसन आणि विनोद त्यांच्या शाबासकी आमच्या बिंदूच्या कर्नाटका बँगलोरा करून खुशी झाली की त्यांना वसंत थंयसर आयिल्ले आणि पुरो रीतीन तांणी वांगो घेतला दुसऱ्यानं हे संस्थे केवळ ICL मागणी नंतर वाईट जसा हलका दुनियासाठी वाड्यांत संस्थेसाठी अंतू व्यक्ती झाल्याने आमचे भेट उसळटा त्या खातीर तुमकां भेट या तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या युवकांक भेट जाल्यार पयलें काम तुमी संस्थाक करचो जाया आनी खंयची जावं वाड्यांत या तेंचो ल्हान कार्यक्रम करता आसतना तुमचे भेट येता दुसऱ्यानं आम्ही जे टाकण्याचे जाल्यार कम्फर्ट झोनांत भायर येतले आमची भूक आमची ठाण आमचे कम्फर्ट झोन कितें आसा सुशेग ताचे भायर जाल्यार कंटिन्यू आमी अचीव करता युवा थंयसर आमी बँगलोर आसल्या सुमार 1800 युवा घर आसले आनी जायत्यांक बारीक कस जाले पयल्या दिसा कित्याक म्हळ्यार चपाती खावंक चपाती खावंकूच ना जावं बरोबर जेवले आनी कस जाले ही लोक बेटर बऱ्या एसी रूमांत आसले जावं पूण युवा जनांनी कम्फर्ट झोनांत भायर येवची गरज आसा त्या खातीर युवा जनांक भायर येयले जाल्यार कम्फर्ट झोनांत अवकाश मेळटा आसतना आमकां प्रोत्साहन करा जावं वाड्यांक जावं प्रयत्न ते भायर येतले आनी तिसऱ्यान आज जेजू क्रिस्ताची रायाची पळोवपाक संगमता ओल्ड पीच डे आयच्या दिसा 2021 जावन आयच्या दिसा जो संगमता पत्ता जो हांव दुसऱ्यान सुरवात केली 1986 आनी खंयची जावन अंतू एक संदेश दिता पप्पा फ्रांसीस युवकांक उलयलो जेजू तुमचो राय आनी तो तुम्ही ताणें सांगल्या तरी चल्ला जाल्यार तेमी जावन तुमचें जिवीत उरता सोंपता सो म्हाका अवकाश दिल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा लांब जीव रानांत खातीर युवा संचलन आनी विशेष रितीन आज कार्य येदो केल्ल्या MC जावन खूब सोबीत कोंकणी हांगासर आयकूंक मेळटा आनी मुखार जे प्रोग्राम आसा ते कार्यक्रम पळयत आसतना तांकां बरें लागता आनी मुख्य सहकार्यांक बरें लागता देव बरें करूं लांब जीवन भारत युवा जनांक बरें मागून दिल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं आमी CL लकी ड्रॉ म्हणून हाडले विशयान तुमकां गरज करीत आसा आतां विजेत्यांक विन्सची वेळगाडी आयल्या आतां हांव विनंती करता फादर रामचंद्रानी कार्यमंडळ समोरच्या मुखार फिगस जारानो तुम्ही हातांतली ती घडी हातांत लागीं रावल्या जायते जाणांनी ह्या वर्सा आमी CLाक आमच्या सर्व कार्याक आदार जावन आमी हे राखी ह्या वर्सा मांडून हाडले आनी ह्या वर्सा आमी 400 टिकेट्स आमी प्रिंट केले पूण सुटोच पावता 400 टिकेट सेल जाल्यात आणि हे साध्य जाल्यार तुमच्या बऱ्या मनावर कधीच जावन तुम्ही आमच्या युवकांमध्ये तुमचो मोग आसा पाठिंबो आसा सहकार आसा त्या देखून हे आज साध्य जाला आनी जायते जाणांनी आमकां स्पॉन्सर केल्या तांकां शुभेच्छा हांव आयच्या दिसा देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या लकी ड्रॉंत आमी दोन बहुमान दिले पयलें बहुमान मोबायल फोन दुसरें बहुमान एक स्मार्ट वॉच आनी 3 कन्सोलेशन प्राइजीस आतां हांव मुखार आपयता आमच्या विभाग लागीं तशेंच CL डिरेक्टर आयच्या ह्या कार्याचे अध्यक्ष भोवमानादी बाबूल सिंग म्हणटलो तुमी मुखार येवचें आनी पयलें ड्रॉ विजेते स्मार्टफोन कोणाक मेळटा त्या विजेत्याचें नांव तुमी आमकां गांवांत दिवचें Shake well. Father mix. Father. Wow.
जी घरातील पावल्या टिकेट नंबर हांव पयलीं अनाउन्स करता आनी पयल्या पावलान स्मार्टफोन तो जाता टिकेट नंबर 1017 नाव आसा ज्योती फोन नंबर 8123397833 हांगा तर आसल्या आनी स्मार्ट वॉच और मुखारा पिटायचे मुखेल सेरे मानेस्तो ऑडियन्स मुखारांचे तुमच्या अमूल्य हातान पावन आज दुसरे विजेत्याचे नाव आमकां काडून दिवचे स्मार्ट वॉच पाव जाता टिकेट नंबर 2510G मार्ता 939731850917 मोबाइल नंबर डायगोनल क्लब मुखारांचे टिकेट नंबर 2510 आणि आता मुख्य तीन कन्सोलेशन प्राइजेस विनंती करता आमचे IQ1 मुंबई जेसीचे दिलोत्तर पद अश्विन कारडोळकर मुखारांचे आणि पहिले कन्सोलेशन प्राइजचे इनाम तुम्ही नाव घेवचे आणि पहिले कन्सोलेशन प्राइजचे नंबर आसा 0662 Ashley D'Souza phone number 9611533583 त्याच्या नसल्यास मुखारांचे Ashley D'Souza ticket number 0662 कोणी नाम ते तांकां मुखार आता मुखार वयता आमचे ECD प्रेसिडेंट हांगासर वराडाच्या तांणी मुखारांचे सोनाली रोड्रिगेज मुखारांचे दुसरे कन्सोलेशन प्राइज तुमी आमकां दिवची आणि टिकेट नंबर आसा 3367 ग्रेशन नंबर 9036100631 टिकेट नंबर आणि आता मुखार पिता आमचे उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीफन बेंटो मुखारांचे निमाणे प्राइज तुम्ही आज काडचे आणि निमाणे नंबर आसा नंबर 1755 लिमिट मास्टर Linet Master next ticket number 1755. Okay. Debo. Debo करो फादर आता हम कार्याचे अध्यक्ष जावन आसच्या विदार बापाक आपलो संदेश दिवंक विनंती करता वेदीचेर असल्यास यासक भवनो CL अध्यक्ष अमरला कार्यदर्शी जॉस्मिन पिंटो
पिंटो वय जोसेफ पिंटो आणि सर्व मोगाचें नांव. आज सीएलच्या सकाळींच हांवें बरें फेस्त मागलां आनी तांकां दिवचो संदेश दिवन जाला. ते देखून तांच्या आयच्या कार्याक परत बरें मागनासतना तांणी करता सर वावराक हांव तांच्या पेरंट्सांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणा सकाळ कित्याक तुमी तांकां उत्तेजन दिल्ल्यान आनी तुमच्या उत्तेजनान ती इगर्ज बोवारी आनी तांच्या सेवा संबंद जाल्ल्या चटुवटिकेनी मेथड्स आसात आनी ह्या वरवीं जायतो वावर करता आसतना जायते मुखेलपण ती जोडटात. ह्या खातीर आमच्या सीएल सद्याच्या सर्व पेरंट्सांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी थँक्यू. युवा प्राय ती घरा भितर दवरची प्राय न्हय. युवा प्राय खंयच्याय एका ल्हानशा संस्थेंत मेटर जावन रावची प्राय न्हय. युवा प्राय जावन आसा एक अवकाश सोमा एक फूल कशें फुलता आनी जसो व्हडलो भायर दिता त्या प्रकार फुलोक एक अवकाश. आनी असले सगळे संस्थेक दवरचो पंद्रबारी तुमकां सांगलां आयसीबाबाच्या दीस डिरेक्टरान असले अवकाश कशे मुखार येवंक कारण जातात. आनी ह्या मुखांत आमी युवजनांक सीएलांत टू डू देयर बेस्ट म्हूण दवरचें न्हय. दे डू देयर बेस्ट विथ ऑल आवर एनकरेजमेंट. आमच्या उत्तेजनान बरें करतात पूण तांच्या मुखेल जिवनाक तांकां आमी तयार करचें. त्या तयारेच्या वेळार सेवेंत द्वारे मुखेलपण ती आपणायता आसतना तांची सेवा ती दितात. तिच्या एक ल्हानसो एक एग्जाम्पल ल्हानशें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आयचे एक कार्यक्रम मानून हाडूंक तांच्या कार्यकारी समितीक तितलें सुलभ जावना. आनी आयच्या दिसांनी इट इज ऑल अंडरटेकर्स आनी अरेंजर्स तांकां दिल्यार हांगाचे हॉल आनी डेकोरेशन करून दिते. उरलें तांणीच करीचें मुखेलपण ताणें हर एक संगत ताणें शिंपून ती ताणीं सिस्टमॅटीक घालून त्या प्रकार तयार करीचें. आनी दॅट इज द फॉर्मेशन. तांच्या रिपोर्टान तुमी आयकले अत्मीक संस्थेनी आनी हेर सामाजीक आनी कल्चरल संस्थेनी तांणी केल्लो वाव कमी जावन बेतूर सीएल बरें एक्टीव आसा. आनी तुमचो आनी फर्गसगड सगळी सहकार मेळ्ळ्यार ती आनी चड एक्टीव जावन सादर आसा. पयलींच्या सीएल सगळ्यांक मालगोडो सानो हांगा आसा म्हूण आमी जाणा. द सिट्युएशन वॉज डिफरंट. आतांचें सिट्युएशन मस्त विंगड आसा. इट्स व्हेरी डिफरंट. तांचे क्लास टायमिंग्स एकामेकाक ताळ पडना. तांचो वाव एकामेकाक ताळ पडना. ह्या वरवीं तांणी तो टायम एडजस्ट करलो आनी गरज जाल्यार लीव केल्ले म्हणटात क्लास चुकोवन येतात पडना जाल्यार कित्याक जबाबदारी पाळच्या खातीर नॉट जस्ट दे वॉन्ट टू एन्जॉय टेक ए हॉलिडे रजा काडून बोर न्हय पगार तांचो वाव तांकां उरला जाल्यार कार्यक्रम तयार करूंक तशी येतात. हे जावन आसा जबाबदारी शिकचें, जबाबदारी खाण येवचें आनी जबाबदारी सोडून वचचें. ह्या खातीर सीएल सर्व सादर आनी तेंच्या कार्यकारी समितीक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी विश यू ऑल द बेस्ट इन सीएल एंड ऑल्सो लेटर इन लायफ. तशेंच येस थँक्यू. तशेंच फर्गस घरांकर आनी हांगा आसल्या सर्वांक म्हजी विनंती जावन आसा आमच्या युवा जनांक वाडोवंक सोडा. आमच्या युवा जनांक नीट वाडोवंक सोडा, आड वाडोवंक न्हय. आमी मोठे जावंक न्हय. सुरवेच्या आमच्या सॉंगांनी कितें म्हणल्यार पुडपुडीत आसात न्हू. अध्यक्ष म्हणाले पुडपुडीत न्हू ताका पळय बरी मोठी पुडपुडीत म्हणून पूण ते सुटसुटीत पळय थकले पुडपुडीत जिवान सुटसुटीत. ओके वय तांकां नीट वाटेन वाडोवंक उत्तेजन दिया आनी ती वाडोवन येते. कुटुंबाक समाजीक एकोस्मातेक एक अलंकार जावन येते आनी तांची देणगी ती पार्टी समाजीक आनी प्रगतीक
खूप मात्र की देव लागो. संदेश दिल्या विकार बापाक देव बरें करूं. सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडून मुखार येता कुमारी शारन मेनेझीस. देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्तान. पयले स्वातेर धन्य देवाचो उडास काण ताका हांव अर्घ दितां. आयचे हे कार्य बरें जावंक आदार दिल्ल्या खातीर. आयचे कार्याचो अध्यक्ष मानदीक बाब विन्सेंट मोंतेरो, आमचो डिरेक्टर, आमचे मोग दोर. आयचे कार्याक तुमी येवन बरो संदेश दिल्ल्याक फादर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां विनंती करता आमच्या असिस्टंट डायरेक्टर फादर रॉन्सन पिंटो लागीं आमच्या विगार बापाक उगडासाची काणीक दिवच्या. आमच्या अगोम्याक पाळो दिवन मुखेल सेरो जावन आयिल्ल्या श्रीमान ऑडी रेगो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां विनंती करता आमच्या विगार बाबा लागीं आमच्या मानाच्या सेव्याक उगडासाची काणी दिवच्या. आमच्या ह्या कार्याक वांटेकी जावन सदांच आमकां मार्गदर्शन दिवच्या आनी आज बरो संदेश दिल्ल्या ICYM मंगळूर दिवसीच्या डिरेक्टर मानदीक बाब अश्विन कार्डोजा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां विनंती करता आमच्या CRची अध्यक्षीण मिस अमांडा फ्रँक फादर अश्विन कार्डोजाक उगडासाची काणीक दिवच्या. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या ICYM एपिस्कोपल सिटी डिविजनची अध्यक्षीण मिस सोनाली रॉड्रिगेज तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां विनंती करता आमच्या CRचो कार्यदर्शी मिस्टर जॉसिन पिंटो मिस सोनाली रॉड्रिगेज हाक उगडासाची काणीक दिवच्या. आमच्या हर एका कार्याक मार्गदर्शन आणि सहकार दिल्ल्या आमचो असिस्टंट डायरेक्टर मोगाळ बाब रॉन्सन पिंटो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या सहाय्यक विगार बाब विवियन रॉड्रिगेज आणि फिल्डेस उपाध्यक्ष मिस्टर स्टीफन पिंटो आणि कार्यदर्शी मिसेस नेविस रॉड्रिगेज हांकांय काळजा तावन देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां विनंती करता अमांडा फादर विवियनाक उगडासाची काणीक दिवच्या. हांव विनंती करता जॉसिनाक मिस्टर स्टीफन पिंटो उगडासाची काणीक दिवच्या. आमकां सदांच सहकार आनी पाठिंबो दिवच्या आमच्या सचेतक मिस्टर विनोद डिसोजा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे हे कार्य बरे तरेन जावंक सहकार दिल्ल्या आमच्या CAL संघांचो आनी वाड्यांच्या गुरकारांचो आनी प्रतिनिधींचो हांव काळजा तावन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा साउंड्स, लाइट्स आणि डेकोरेशन्स पदक्षिल्या मिस्टर क्रिस्टी, मिस्टर अरुण आणि रोज अरेंजर्स हांचो. आणि ह्या कार्याक व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.
year Welcome to you you all. all. आज आम्ही 80 आणि 8 CL दिवस आचरताना हांगा जमलेल्या सर्वांना मनासून मोगासून घरासून स्वागत मागता. या स्ट्रेस मुळा काळात मनोरंजनाचा शब्द उलवून गेला. आमचे CLचे संगीत या कार्यापटलात निस्तुवावतात आणि आजच्या दिवसात त्यांची टॅलेंट तुमच्या मुखात प्रदर्शक आशेतात. तर आज केवळ संगीत आणि मनोरंजन Music and only entertainment. Na 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 na. आणि काही ऐकायला नाही. तुम्ही काही न्याय करावे इतल्या झाडांचं मंडळ. Then we have a talented musician, Sujay and Desmond, who would love to play this for us. Thank you so much for this lovely performance. Ian, इतले बरं बीट्स ऐकून म्हाका सिंग करून मन येताले. हांव म्हणी सिंग करतो. कालगतचे शेण आनी कोपी आसा. शेण. तू कित्याक खंय करताय? आमचो CL सेक्रेटरी आनी विनोद आसात न्ही. ओ वय न्ही. आतां जॉस्विन आनी विनोद हे दोन तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता.
Jasmine Annual. Iyan kilo. Oh, kaya kilo. Atas lah tadi sana. Itu dia apa yang? Iyan, kaya asa ide. Kaya ni masih pundi kerja kilo. Mana betul? Oh, kilo. Mungkin haat din kilo. Atau apa kawan kerja? Pilihan kerana memang aku nak shutter bandu. Orang tanpa ini serba ni memang kebuktan. Tu kita buktan. आता आम्ही अय्यानाक राखून रावल्यार आमचे कार्य मुंदतून जाल्ल्या बरोबर हांव अय्यानाक सोदून येता काय म्हणी बसला आसतलो कोणकान येवन ते तर आमकां तुमी एक नाच करून या इयान खंय आसाय रे Brightness between this, right? No. Then yeah, that's what linked to auto something, no? Yeah, just yeah. What? Yeah, adaptive brightness is on. Adaptive brightness. Yeah, this one. Thank you.
आमची बेताची चेडवां काय हांव ओडून जावन येयल्याक सोदून आसा मॅडम कितें मेळना तुम्ही तेमी पळोव मेळना तांकां खंय आसा तो आई फ्रेंड इल्लें काम आसलें फाटल्यान ते इल्लो बिजी आसलो तुजें काम आनी तूं रे आतां तें सोड विरल तुजें पॅशन कितें फॅशन गे म्हाका मॉडलिंगा पासून माडी आसा रे ते पी फॉर पॅशन नॉट एफ फॅशन गे म्हाका सिंग करून मस्त पसंद रे ज्ञान तू सिंग कर येते सिंग कर येतं पूण आमचं सुजय आसा न्ही वय सुजय ड्रम्स खेळटा आता तुमच्या मुखार सुजय एक पद सादर करता Miran Mike. Check. कोंकणी पद आयकून पुरो जाले कोण दिसता ना तर आयकून आता इल्ले भाशेचे बदलावण जाय आसा तुम्ही काय टेन्शन घेता इतलें उडून काणकोण आसा आमचे सुजय आनी डॅसमंड आसात न्ही तांचे लागीं सांगितली तुका वय वय सुजय एंडर्समेंट रेडी आसात तुमी ओके ओवर टू यू
हे वर्ष तुम्ही सेवनाचे नाच पळयले आमचे चेहरे काय उलयना तर आता तुमचे मुखार नाच सदर करून येतात आमचे तरणाटे आणि तरणाटो A police station is incomplete without a police and a court is incomplete without a judge. Raule, आमची CLD is incomplete without a skip. वय वय तू सारखे सांग तर आजच्या दिवसाची मनोरंजनकारी जाण्याचा एक नाटक
युनिफॉर्म पडून दवले आज जाऊन टाके पडले काय दवले पडी पडी मुझे एक मोठ्या दर्जाचे येतोय पडलं ना येऊन या सोडले इन्स्पेक्टर येऊन त्याचा मुद्दा ते काढ नको ते दुसऱ्याला मिळेल लागले येऊन कुठं जाईन ते त्याला अरे वर काय बसले कोच करायचं उतर होता तुका बॉस म्हणून सांगलेलं आहे भैया सर के
आमकां दुसरें पनिशमेंट दिले दुसरें वय थंय वॉशिंग हे आसा वॉशिंग करून दिले अरे अरे वस्तू तू रंग वस्तू अरे वस्तू वस्तू रूम इतलेशे दोन रोड आहे आता गॅरंटी पिऊ ना अरे खाली करते उचलून म्हणलं मी काय करते काल झालं सर आता वॉशिंग मशीन झालं मग मी कसं करता वॉशिंग मशीन आणून बोलते हो सर पोटिंग तरी पातळ राहतो नाही घटून मुंड रे अच्छा पिऊ ना अरे मार रे काय रे वॉशिंग मशीन आणून मुंड असते अरे पातळ रे दिसणार रे सॉरी पापा अरे कसं रे तुम्हा लोरी आणि काय राजा डॉक्टर अरे विकी विकी टाइम झाला रे विकी राजा सर बस आता दोरी sana रे हां मला सांगते की दोरी आता दिसले हां गाल घे समोर गाल हां अरे बस रे बरोबर नेक्स्ट गाल आणि गाल घे दुसरी चूक दिसली आजची दुसरी चूक काय म्हणत सर पोराक ना त्याच्या मुखात बसा सोडलो ने तरी वसून चढवा सुटून जातात सर चढवा सुटून होय सर अरे कसे करले रे तर सांगता काय सांगला घरी काही वेळ गाव ना तसं ते आमचे 5 नंबरची पिठाची बसा ना सर पीटीसी हां ते गाणं होतं सांगतो येता ना स्टेट बँकेचं मारो बसता ना सर तुमका हां ते ड्रायव्हर असे मग ब्रेक झाला कसे ब्रेक केले असे ब्रेक झाला ते काय झालंय थांबलो बघा ना ते डोकासून अशा पडून झालं कसे पडून झालं असे अरे गेला समोर पडले त्याने कसे फोटो करले होते असे कसे कसे असे असे धरून आले काय आणि ओढले पत्ता करू ना सुपर नाही त्याला पनिशमेंट द्यायचे ना कोणत्या पनिशमेंट नका धाकटे पनिशमेंट अरे उठ रे बस आता उठा नका झोपा बस रे झोपा रे सर कोणत्या तरी स्कूटर दिसतात स्कूटर दिसा नाही तुका ते दिले पनिशमेंट ठीक आहे ना बा स्कूटर दिसा नाही नाही असं स्कूटर अरे समोर गेला पडलेच कुत्रा स्टार्ट कर अरे गाडी गेला ಕೊಟ್ಟಾರೆ झालं ಅದು ದಿಶೆ ಸರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ मोठ्या स्कूटर अच्छी तिसरी चूक काळजी म्हणल्यार सर पोर हांव सीसी कडे चलो नालो सिटी सिटी सेंटर सर सिटी सेंटर म्हाका गुजरात वचना तरी 5 स्टेटांचो केस घेवन आलो सर 5 स्टेटांचो केस दिले होय सर अरे कशी दिसले रे सर ऐका मार्गाचा पहिला मॅनेजमेंट नाव सांगता अरे फर्स्ट चान्स घ्या रे येस सर येस प्लीज येस येस सर Yes. तुम्ही इथे ना बैल इथे ना लाटी ते लागतो अंगार लाटी जा सांगा सांग की सांग का पाच चढला का पाया तीच पाठी का नाही अरे समोर आता समजा आले आता तुका पनिशमेंट जायला आता फिरू माका पनिशमेंट द्यायचेच नाही सर तू एक सांग आता इथले तू करते बोलले तुम्ही विमान दिया दादा विमान
नाका सर ते मुखार एक हे रूप आसा ते सोडूया जोक मी बघतो ना सिरियस तर मेळतली ना ते रूप आसतलो आता तू थोडं सुरू कर आणि नाम काढ आता रूप दिसा बरे जागी गाडी दिसतो तू किती सांग मार रे तिथलं तर गोळ मारा चढ रे आम कोण सर ना आणि पाय गेलो नसतं ते पाया कसे बघायला गेले काय ड्रिंक घे समंगाली ओय सर सर तो बरे काम केले थँक्यू सर अंगल भाई ठीक पण आहे मोठ्या गाडीने नारळ दोन्ही काय बरे काम केले आणि आवे ना सर बरे ते दोन्ही काम केले येस लेकिन काय होते मी तर एक काही दिवस येस आता शूट केले आवे तू येत आता काय नाही तू कसं सांगणार नाही हो साहेब किती आहे तुम्ही काय पुढे बघा भाई सर मुजान जायना सर जाता रे बस रे मुजान जायना सर एक काम करे तुझं सर एक सांगलं आवले बघता रे एक काम करे सर ताकद दिया शूट कर कसं सांगा सर अबे कसे सांगते सर तू तुम्ही सांगते बा काय सांगत पाऊस अरे ठीक आहे नाही भितर एकही दिवस उसून ताका शूट कर निघाला सर दिसा नाही तुका ताका दिवशी माणूला बरोबर मका सोडता ना तुम्ही हां सोडता बस मार बोले बोले टेस्ट काय अरे आइले चले काम सर भितर गेला गाण्याशन धरला हां पायाने दोन मारले हाताने मारला कसे डाई बुलेट नाचले नाही का तू त्या तुम्ही समोर आले सर ते बघून असते आता त्याने गाण्याचं फाटली कूस काढली मांडा मारला तो पाडूच्या देवा पूजा आता एवढे रे हवेचा नव्हता रे म्हणजे ऍक्टिंग ते बसाचं खूप डाऊन आहे तुम्ही कार्टून हसल्याचं रावचिंता गोवाचेरू आयच्या दिसाच्या अखेरच्या बंदात आम्ही पावल्या असता सर्वांनी आईस्क्रीम दे घेतात उभे राहायचे I hear and I knew signing off